दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. जेजू क्रिस्ततही मोगाच्या भावा भयणीनो, आज प्राचित काळाचो चवथो आयतार. पूण आज आमकां कळीत आसा सगळ्या संवसारांत एक मारेकार पिडेन धाड घाल्या. कोविड-19 ह्या कोरोना व्हायरस 170 राष्ट्रां वयर आज ही धाड पडल्या. आज सबार कडेन पवित्र युकरिस्त बलिदानां नांत. कारण इतलेंच ह्या पिडेंतावन मुक्त जावच्या खातीर आमी सर्वां आमच्या घरा रावून मागतांव. तर हें पवित्र युकरिस्तीक बलिदान ह्या आयतारा ज्या कोणाक इगर्जेक वचोंक जायना आनी ज्या गांवांत मिसा नांत, हें युकरिस्तीक बलिदान तुमी घरांतावन आयकत आसतना देव तुमकां ताज्या आशिर्वादांनी भरूं. आमचो भावार्थ आनीकय घट जावं. आमी खंगाल जावचे नाका, भियोवचे नाका. मोयजेच्या काळारी असलीं कर्गां वेता आसतना, असलीं कर्गां तांचेर अनवरां येता आसतना तीं भियोवंक नात. देवाक तांणी हाक बोब मारली. आज आमी संवसारांतल्या लोकां खातीर मागया, राष्ट्रां खातीर आमी मागया. असल्या कोरोना व्हायरसा द्वारी अंतरलेल्या आमच्या भावा भयणींच्या आत्म्याक शांती मेळोवन दी. जीं कोण आस्पत्रेंत आसात तांकां भलायकी लाबोवन दी. आनी ह्या कोरोना व्हायरसाक जाय जाल्लें वखद सोदून काडचें देणें देव फावो करून दी म्हणून आमी मागता आसतना आमच्या मुखेल्यां खातीर आनी आमच्या सार्वजनीक आरोग्य शिक्षण म्हणटा आमी ह्या संस्थे खातीर मागया. तांणी करची सर्व प्रयत्नां सक्सेस यशस्वी जावं दी म्हणून आमी मागया. तर आमी दोनी हात जोडया, दोळे धांपया. हे युकरिस्ताच्या बलिदानाद्वारी देवाक आमी अर्गां दिवया. आमी अर्गां दितना आमची कर्गां पयस वेतेलीं. आयचें प्रवेश गीत अशें सांगता, इजाइया 60:10-11. कुशाल बरीत जा जेरुजलेचो मोग करतेल्यानो, सगळीं तुमी जमा जायात तिचे विशीं रुदान करतेल्यानो. तिचे बराबर आनंद बरीत जायात, संतोषान उडी मारात. तिच्या भरलेल्या हर्द्यांतल्या पान्यान दादोशी जाया. तर ह्या उतरांची सकत आमकां लाबोवन दी. सुमी आमकां सांबाळून व्हरून दी म्हणून मतीन दवरून हें युकरिस्ती बलिदान आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं.
देव मनशाक ताच्या मोगाक आपोवणें दिता. मनीस देवातावन पयस सरतना मनीसच वळवळटा. पातक म्हाका आनी तुमकां देवातावन पयस करता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आतां आमी आमची पातकां वळखून घेवया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसोत भाग्यवान सदांच अवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. सुमिया कापूत कर, क्रिस्ता कापूत कर, क्रिस्ता कापूत कर, सुमिया कापूत कर, सुमिया कापूत कर. प्रार्थुया. काकुळदारा देवा, पातकाच्या काळोखांतली आमकां भायर काडच्याक आनी तुज्या दैवीक जिविताच्या उजवाडांत आमकां ओडच्याक तुज्या पुताक तुवें संवसाराचो उजवाड कसो पाठयलोय. ताच्या अमोलीक रक्तान आमची पातकां धुवन काड आनी ताच्या अजापवंत पुनर्जीवनपणान आमकां नव्या जिविताच्या उजवाडाक पावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलीच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएलीक म्हळें, तुज्या शिंगाक तेल भर आनी तुजे वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेहेमाच्या जेस्से सरशी धाडटा, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो विंचला. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावावेण सर्वेस्पराचो अभिषेक हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, ताचे रूप वा ताची उंचाय पळय नाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. अशें जेस्सेन आपल्या साताय पुतांक सामुएलीक दाखयलें. पूण सामुएलान जेसेक म्हळें, तांचे मदल्या एकल्याकी सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. उपरांत सामुएलान जेसेक विचारलें, तुजे सक्कट पूत इतलेच? जेसेन जाप दिली, सक्कां प्रास ल्हान एकलो आसा, पूण तो बोकऱ्यांक चरयता. सामुएलान जेसेक म्हळें, ताका आपोवन हाड. तो येयसर आमी जेवणाक बसचें नांव. जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तामशे कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हळें, उठ, ताका अभिषेक कर. होच तो. सामुएलान तेलाचें शींग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदलो मागलो.
आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सोवे रावलो. साम्युएलान भायर सरून रामाक गेलो. देवाचे उतार. पावलान एफेसगरांक बरयल्या पत्रांतलें वचप. एक काळार तुमी अंतर जावन आसल्यात, आतां सोम्यांतय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्या बरी चला, कित्याक सर बरेपण, पवित्रपण आनी सात्विकपण उपजता उजवाडता. सोम्यांक कितें मानवता तें सोदून काडूंक शिका. काळोखाच्या निरपळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. तितलेंच न्हय, तसल्या कामांचेर तुमी निशेध उसारा. ती गुटान करता ते विशीं उलोवंक पर्यान लज दिसता, पूण सगळ्यो वस्तू उजवाड हाडटस तांचे नीज स्वरूप आमकां कळटा. कित्याक कसलीय वस्तू उजवाड हाडटस ती उजवाडटा. देखून आमी अशें गायन करता. न्हिदून पडल्या जागोजा, मेल्ल्यांतलो उठ, क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. देवाचें उतरें.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपली वाट धरून वेता आसतना जल्मांत आवन कुरडो जावन आसल्या एकल्याक ताणें धेकलो. ताच्या शिसांनी ताच्या लागीं विचारलें, मेस्त्री, हो कुरडो जावन जल्मो कोणाचें फातक कारण, ताचें की ताच्या आवय बापायचें? जेजून तांकां जाप दिली, ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन फातक केलें म्हूण न्हय, पूण देवाची पदवी ताचे थंय खार्यान दिसून येवचे पासत तो असो जल्मलो. दीस बुडासर म्हाका धाडलेल्याची कामां आमी करूंक जाय. रात येवची तवळो कोणायच्यानी काम करूंक जायना. हांव संवसारांत आसासर हांव संवसाराचो उजवाड. इतलें म्हणून ताणें धरणीर थिंपी उडयली, थिंपयेन माती कालयली आनी खालयलेली माती कुरड्याच्या दोळ्यांक सारोवन वोस आनी सिलोआम तोळ्यांत धुवन काड म्हूण सांगलें. सिलोआम म्हळ्यार धाडलोलो म्हूण अर्थ. कुरडो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळोन तो फाटीं परतलो. तवळ ताच्या शेजारची आनी ताच्या आदीं तो भीक मागतना ताका पळयल्ली म्हणाली, भीक मागूंक बसून आसतलो होस्सू न्हय? थोडी म्हणाली, होस्सू तो. हेर म्हणाली, न्हय, हो न्हय, हो ताचे बरें दिसता मात्र. तवळ त्या मनशानच म्हळें, हांवूच तो. तांणी ताका विचारलें, तर तुजे दोळे कशे उक्ते जाले? ताणें जाप दिली, जेजू नांवाच्या एकल्यान इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. उपरांत सिलोआम तळ्याक वचू आनी धू म्हूण ताणें म्हाका सांगलें. हांवें वचून धुतस म्हाका दिश्ट मेळ्ळी. ताणें विचारलें, तो खंय आसा? ताणें म्हळें, हांव नेणा. तवळ तांणी आदीं कुरडो आसलेल्याक फारीजेवां हुजीर व्हेलो. जेजून माती कालोवन ताचे दोळे उगडलेले तो दीस शनवार. ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फारीजेवांनी ताच्या लागीं परत्यान विचारलें. ताणें म्हळें, ताणें इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली, हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता. तवळ फारीजेवा मदले थोडे म्हणाले, ओ देवाचो मनीस न्हय, कित्याक तो साब्बात पाळिना. पूण हेर म्हणाले, एक फातकी मनशान असलीं असर्यां करचीं जाल्यार कशें? अशें तांचे मदें विवाद उपजलो. देखून फारीजेव परत्यान ताच्या लागीं विचारी, ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्हय आसूं, तर ह्या मनशा विशान तूं कितें म्हणटाय? ताणें म्हळें, तो एक प्रवादी. तो मनीस न्ही जाय की आदीं कुरडो आनी उपरांत ताका दिश्ट मेळ्ळी म्हूण पातयेवंक जुदेव कबूल जाले नात. देखून ताच्या आवय बापायक आपोवंक धाडन हो तुमचो पूत मू? जल्मांत आवन कुरडो म्हूण तुमी म्हणटात होस्सुवे, तर आतां ताका दोळे दिसतात कशे? म्हणून तांणी सवालां केलीं. ताच्या आवय बापायन जाप दिली, हो आमचो पूत आनी तो जल्मांत आवन कुरडो हें आमी जाणाव. पूण ताका आतां दिसता कशें आनी कोणें ताचे दोळे उक्ते केले हें आमी नेणाव. ताजेच लागीं विचारा, तो प्रायेसो आपणा विशान तोच सांगतलो. जुदेवांच्या भियान ताच्या आवय बापायन अशें म्हळें, कित्याक कोणेय जेजू क्रिस्त म्हणून वासारीत जाल्यार ताका सिनागोगा भायर घाली जायी म्हूण जुदेवांनी हाच्या आदींच थारायिल्लें. देखूनच ताच्या आवय बापायन तो प्रायेसो ताजेच लागीं विचारा म्हूण म्हणलें. अशें आदीं कुरडो आसल्या त्या मनशाक जुदेवांनी दुसऱ्या फावटी आपयलो आनी ताका सांगलें, देवाचे नांवी सापोत घालून सत सांग, तो मनीस पातकी म्हणून आमी जाणाव. ताणें जाप दिली, तो पातकी वा न्हय तें हांव नेणा. इतलें मात्र हांव जाणा, हांव आदीं कुरडो आसलो पूण आतां म्हाका दिसता. तांणी ताका विचारलें, ताणें तुका कितें केलें? तुजे दोळे ताणें कशे उक्ते केले? ताणें जाप दिली, एक फावटी हांवें तुमकां सांगून जालें, पूण तुमी ताका कान दिले नात. परत्यान तुमकां कित्याक तें आयक जाय जालां?
तुम्ही ताचे शिस्त जावं कशी व्हरतात कितें? तितल्यार ते ताका खिंडून म्हणाले, तूं ताजो शिस, आमी मोइशेचे शिस, आमी मोइशेचे शिस. मोइशे लागीं देव उलयल्लो म्हूण आमी जाणाव, पूण हो मनीस खंयतावन आयला तें आमी नेणाव. त्या मनशान जाप दिली, विचित्र संगत ही, म्हजे दोळे उगडलेलो मनीस हो तरी तो खंयचो म्हूण तुमी नेणात. देव पातक्यांक आयकना म्हूण आमी जाणाव, पूण आपणाची भक्त आदार आपणाची कुशी करतल्याक तो खंडीत आयकता. कुरडो जावन जल्मल्यांचे दोळे कोणेय उक्ते केले म्हणून आमी येदोळ पर्यंत आयकल्ले ना. हो देवाचो मनीस न्ही जाल्लो जाल्यार तो कितेंच करूंक सोकतो ना. तांणी ताका म्हळें, फातकांतच जल्मून ल्हान व्हड जाल्लो तूं आमकां शिकोवंक भायर सरलाय कितें? आनी तांणी ताका भायर घालो. ताका भायर घाल्ली खबर जेजूच्या कानान पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, देवाच्या पुताक तूं सत मानताय? ताणें जाप दिली, सायबा तूं कोण म्हूण म्हाका सांग, हांव सत मानतां. जेजून ताका म्हळें, तुवें ताका पळयलाय, तुज्या लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हळें, हांव सत मानतां सोम्या. आनी सर पडून जेजूक ताणें नमस्कार केलो. तितल्यार जेजून म्हळें, नितीचें फैसाल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयलां. कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयलां. तांचे सांगाता आसलेल्या थोड्या फारिजेवांनी आयकून ताचे लागीं विचारलें, तर आमी कुरडे गाय? जेजू तांकां म्हणलो, तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते ना. आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुमी पातकांतच आसात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी 3 वाचपां आयकलीं. आज म्हजो हो नियाळ आत्मीक रितीन कुरडे जाल्ल्यांक दोळे उक्ते करूंक सोमी आयला. शिरापातावन सुडका दिवन पवित्रपणान जिवोवंक आमकां आदार जावन सोमी आयला. आमच्या पिडे शिडेतावन सुडका दिवन आमकां बापा लागीं राजी करूंक सोमी आयला. पातका वरवीं पिडा येता, मनशाच्या अस्कतकाये वरवीं पिडा येता, पूण जेजू आमकां गूण करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें. पळया, केदाळा साऊलाक देवान नेगार केलो आनी तो वळू सामुएलाक देवान आपोवन म्हळें, तूं आनी एकल्याक ताच्या जाग्यार माख. आनी तो वळू सामुएलान चिंतलें, ताणें एलियाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावा बीण सर्वेस्पराचो अभिशिक्त हांगा म्हजे मुखार आसा. पूण तो वळू देव ताका सांगता, तांचें रूप वा तांची उंचाय पळय नाका, कित्याक हांवें ताचो तिरास्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस बैलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस चिंतता तशें देव चिंतिना. मनीस येवजण घालता तसली येवजण घालिना. पळया, सगळो संवसार एक तटस्थ जाला म्हण येता. तर मनीस चिंतचे बरी देव चिंतिना. कित्याक आमचो पापा फ्रांसिसान 2013 इसवेंत सेवेचो अधिकार घेताना ताणें सांगली उतरां, संवसार देवाक विसरला. आनी त्या खातीर आज संवसार वळवळटा. संवसारान दुडवाक देव केला आनी गर्वाक हांकाराक बली जाला. मोगाच्या भाव भयणीनो, असल्या एका कर्गा वरवीं आमचो हांकार, आमचे पयशे दुडू या आमी जियोची साल आज बदलावणेक देव आमकां संवसाराक आपोवणें दिता. तर देव आमचें रूप पळयना, देव आमची उंचाय लांबाय पळयना, देव आमची बैली सोबाय पळयना, देव आमची काळजां पळयता. तर आमची काळजां दारूण जावची नाकात. आज दारूण काळजां मोवाळा जाय आनी देवाच्या
कुशीक देवाच्या तेवशेन मनशान येजय म्हूण देव आमकां आपोवणें दिता. समवेलाक एक देव लिसांव शिकयता आनी त्या लिसांवांती एक मिसांव आसा. त्या मिसांवांती देवाचें बेसांव आसचें आमी पळयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेसेच्या 7 जाणां भुरग्यांक तो आपोवणान येता आनी 7 जाणां भुरग्यांकी देव नेगार करता. आनी तो वळू समवेल विचारता, तुजे सक्कड पूत इतलेच गी. आनी तो वळ जेसे सांगता, सक्कडां प्रास एकलो ल्हान आसा, तो बोकऱ्यांक सरयता. आनी जेसेन समवेलान जेसेक सांगलें, ताका आपोवंक धाड, तो येसर आमी जेवणां बसचे ना. अशें तो तांबड्या कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो, सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हळें, उठू, ताका अभिशेक कर. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव मनीस चिंचे बरी चिंतिना. देवाचें आपोवणेंच विशेश, देवाचें विसवणूच विशेश. आज आमकां आमच्या बावतिजमांत देवान विसवण दिल्या. ती विसवणू ताच्या उतरांक काल्तिमान घालून ताच्या वाटेन सोलोवंक जावन आसा. आमच्याच वाटेन, आमच्याच चिंतपान, आमच्याच अभिप्राया प्रमाणे सोलोवंक न्हय म्हणलें सत आमकां ह्या लिसांवांत, ह्या पयल्या वाचपांत देव शिकयता. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, एफेसकारां बरयल्या पत्रांत सांत पावल सांगता, एका काळार तुमी अंधकारांत आसल्यात. एका काळार आमी अंधकार जावन आसल्यां, आतां सुम्यांतय आमकां उजवाड मेळ्ळा. त्या खातीर आमी गायलें आयचें अंतरगीत, सर्वेस्पर म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, हांवच उजवाड, हांवच जीव, हांवच जिवीत, हांवच वाट, हांवच सुम्यान आमकां सांगलां. तर देखून उजवाडाच्या भुरग्यां पर्यंत चला, कित्याक सर बरेपण, पवित्रपण आनी सात्वीकपण उपजता उजवाडांत हांव न्हू. हे मारेकार कर घेतना एक एकलो लोक एक एक न्हू म्हणू लयता. आनी बियाची आमकां पळयता मॅसेजो धाडटे आसात, भियेनाकात. आमी अंधकाराची भुरगीं न्हय, आमी उजवाडाची भुरगीं. आनी सुम्याक कितें मानू वता तें सोदून काडूंक काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. तितलेंच न्हय, तसल्या कामाचेर तुमी निशेध उसारा. काळोखाची कामां म्हळ्यार कितें? अन्याय, अक्रम, अनित, पातकां, हातूंच आमी पडोन आसचें. काळोखाची या द्वेश, एकामेका थंय छाडयो उलोवचें, खबरो करच्यो, नाका जाल्ली बदलामां घालची, हें सक्कड काळोखाची. हाजेर निशेध उसारा. ती गुटान करता ते विशीं उलोवंक पर्यान लज दिसता. हर एक मनीस आपूण गुठान करता ते उलोवंक समेत लज दिसता काय, पूण सगळ्यो वस्तू उजवाडा हाडटस ताचें नीज रूप आमकां कळटा. कित्याक कसली वस्त उजवाडाक हाडटस ती उजवळटा. देखून आमी अशें गायन करता, न्हिदोवन पडलेल्या जागो जा, मेल्ल्यांतलो उठ, क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. अशें कलेकार आमी न्हिदेन पडल्यां, आज देव आमकां जागयता. मेल्ल्यांतलो उठू, आमच्या भावार्थाक, ह्या आमच्या मनशापणाच्या जिविताक आमी मेल्या जावं पुरो. तो सांगता आज क्रिस्त आमचेर परजळ घालतलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, तस परजळ आयच्या वांजेलांत आमी आयकलो. जुवांचो वांजेलो 9 आवास्वर. सगळें एक वळ तो 2:30 वळ पर्यंत हांवें तुमच्या खातीर ती वाचली. कितल्या सुबित्त रितीन तें सगळें घडीत तुमी पळयतात. जेजू सांगता पुर्वजांचो सिराप न्हय, बागार ती पिडा देवाच्या महिमे खातीर आयल्या. जावं पुरो सबार आमी पिडा येताना, कश्ट येताना, अनकर अनवरां येताना आमी चिंता खंय म्हाका पुर्वजांचो शिराप आसा म्हणून. खंडीत ना मोगाच्या भाव भयणीनो. देवान जेजू मरिफात कुर्साच्या मरणा पर्यंत, कुर्साच्या मरणा द्वारे शिराप काडून उडयल्यात. त्या खातीर आमी क्रिस्ताची जाल्या. आनी आयचें सगळें हें वाचप आमकां दाखयता, अंधकारान बोरलेले फारिसेव आनी कुरडो ताका दिश्ट मेळटा, ताची सगळी साक्ष ते आयकतात, पूण साक्ष ते पातयोंक तयार नात. ताचे आवय बापायक पळयतात आनी सगळें घडीत ती परतून परतून आयकतात. आनी कुरड्या तावनी ते घडीत आयकतात.
आमी म्हणटा थोडे पुटी आमी पूर्वाग्रह पीडित प्रेजुडीस आसता आमच्या मायंडांत अशेंच तो व्यक्ती म्हूण चिंता तसल्यांक रिपेरी करूंक सोमा करूंक बारीक कश्ट त्या खातीर आमी आज आयकलें काळजां धरून करिनाकात सपारपोटी ही गरज माते विरोधो भावार्था विरोधो मागण्या विरोधो ह्या आमच्या सेस संबारा विरोधो ह्या आमच्या कुटुंबादारा विरोधो या दुसऱ्या लोकां विरोधो आमी आमचीच काळजां धरून करून घेता सुकू आमी सर्वां खातीर माग जाय सर्वांचो मोग करी जाय सर्वां जेजू कडेन सर्वां खातीर आमी माग जाय तर मग अशें भाव भयणीनो हो कुरडो एक भारी बरें लिसांव शिकयता पळया तो कुरडो कितल्या सोबीत रितीन तांकां सांगता त्या मनशान जाप दिली कित्याक ते म्हणूंक लागले तो एक पातकी तांणी तांचे डिसिशन जेजू एक पातकी आमी मैशे पाती येता तर मैशे पाती येवचे धर्मशास्त्र पाती येवचे ते आणले जाल्ले सावला बरी मागीर तो पावल जालो आज आमच्या आणलेपणो आमकां नास करता त्या खातीर आमी पळयता त्या मनशान जाप दिली विचित्र संगती म्हजे दोळे उगडलेलो मनीस हो तरी तो खंयचो म्हूण तुमी नेणात शिजूक तुमी नेणात ते तुमचे सलवणो आज मोगाच्या भाव भयणीने क्रिस्ती भावार्थांत आसोन जेजू विशयान आमी नेणाव जाल्यार आमी सलवल्याव आनी त्या फारिजेवा बरी आमी जाल्याव देव पातक्यांक आयकना म्हूण आमी जाणाव पळय कुरडो म्हणटा देव पातक्यांक आयकना म्हूण आमी जाणाव पूण आपणाची भक्त आदार न आपणाची कुशी करतल्यांक तो खंडीती आयकता देवाची कुशी करतल्यांक तो खंडीती आयकता आज आमी आमकांच विचारी जाय हांव म्हजीच कुशी करून जियेता गे हांव देवाची कुशी करून जियेता तर आज आमकां ही पवित्र सभा आयची वाचपां देवाची कुशी करून आपोवंक जियोवंक आपोवणें दिता कुरडो पूण आपणाची भोक्त आदार आपणाची कुशी करतल्यांक तो खंडीत आयकता कुरडो जावन जल्मल्यांच्या दोळ्याक कोणी उक्ते केल्या ना पूण आमी येदोळ पर्यंत आयकल्ले ना हो देवाचो मनीस न्हय जाल्लो जाल्यार तो कितेंच करूंक सोकतो ना पळय ताचें कन्विक्शन ताची खात्री मनोवरिके म्हणटा आमी आनी केदाळा तो सांगता देवाचो मनीस न्हय जाल्लो जाल्यार तो कितेंच करूंक सोकतो ना तांणी ताका म्हळें पातकांतच जल्मून पळय ताचें हीणपण या तांचे ते अशी एक उणेंपण ते सांगतात पळया पातकांतच जल्मून ल्हान व्हड जाल्लो तूं आमकां शिकोवंक भायर सरताय कितें तांणी ताका भायर घालो पळया मुगाच्या भाव भयणीनो सत कळीत आसलो मनीस आज भायर पडता फट उलोवचे ते आपूण देवाचे म्हूण दाखोवंक पेस हाडतात आनी थंय कितें जालें ताका भायर घालो भायर घालतना जेजू ताका मेळ्ळो ही खबर जेजूक कळ्ळी आनी जेजू ताका विचारता ताका मेळटा जेजू म्हणटा तूं देवाच्या पुताक सत मानताय ताणें वयसय भाव सत मानता जेजून ताका म्हळें तुवें ताका पळयलाय तुज्या लागीं उलयता तोच तो भावा भयणीनो जेजू आपणाकच पिडेस्तांक आनी पातक्यांक उगडापें करता समार्या गार्न स्त्रियेक तो म्हणूं लागलो तुजे लागीं उलयता तोच तो सोडवंदार आनी जेजू आज आमकां सांगता तोच तो हांव तुजे लागीं उलयता सोडवंदार मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू मुखारसून सांगता जेजून म्हळें नितीचें फायसाल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयलां कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांक कुरडे जावच्याक हांव आयलां आनी ताच्या सांगात आसलेल्या थोड्या फारिजेवांनी आयकून ताचे लागीं विचारलें तर आमी कुरडे गाय जेजू तांकां म्हणालो तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार गुन्यांवकार जाते नात पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्यार पातकांतच आसात आपणाक कळीत आसा आपणाचो अहंकार आपणाचो स्वार्थ आनी आपुणूच सर्वस्व म्हूण आपणाचीच ओपिनियनांत अभिप्राय जिवचे व्यक्ती तसले जावन आसात तर मोगाच्या भाव भयणीनो प्राचीत काळाचो चवथो आयतार आज आमच्या इगर्जेनी आमकां येवकारिस्त नान जावं पुरो पूण आज आमच्या घरा भितर अदिमगा लोक सांगाता मेळून मागतलो आज आमकां एक अवकाश देवान दिला मागोवंक अवकाश दिला इगर्जेची या मिसाच्या बलिदानाची मागण्याची सकत खितेंगी म्हणून आमी उजवाडांत आसली परजा जाणाव त्या खातीर आमी मागस जाय आमी म्हणटा संवसारांत साबार जाण म्हणूंक लागले प्रळय येता तें येता हें येता पोरू आज असलीं कर्ग येतना आमकां भें दिसता खरें पूण आमी भिवचे नाका सा पावल सांगता हांव जियेलेरी क्रिस्त सांगता मेल्यारी क्रिस्त सांगता तर आयची सुवार्ता आमचे दोळे उगडून दी आमचो भावार्थ घट करून दी आमच्या भुरग्या मळांचेर कुटुंबादारीचेर सगळ्या संवसाराचेर सोमेचे आशिर्वाद देवनी येवं दी म्हणून आमी मागया आनी आमी
पदकां ओळखून आमची अस्कतकाय ओळखून सुमयाचे बोगसाणे मागून नवे जिवी जिवंक प्रयत्न करया. तर एक गडी बोर दोळे धंपया आनी आमी मागया. सर्वेस्वर बाबा आगणीत काकुळदारा तुका अर्गा होगळाप आनी वाकाणी दिता हांव. आयचे दिसा सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागता हांव. सुमया ह्या संवसाराचेर तुजी दया दाखय. संवसाराचें उणें पळोवन उण पळोवन तूं जाणा आसाय. आमी अस्कत तरी बलिदाना वरवीं आमी पवित्र जावंक तुजी कृपा आमकां फावो कर. संवसाराची अस्कत काय पदकां बोगशी ह्या मारे कारपिडांतले कर्गांतले आमकां आमच्या भुरग्यां बाळांक कुटुंबादारांक शेत समारांक राष्ट्रांक जेजू तूं राख. सुमेस्त राष्ट्रां तुका वाकोणें दित. मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी खंयच्या जाग्यार आसा थंयच तुमच्या काळजाचेर हात दवरून मागा. आमच्या भितर असलो अंकर बंदपस बंदड्यो पिडा शिडा निश्क्रीय जावं दी. पावलाचें तशेंच पेद्रूचें शिसांचें शिकप आनी शिकोवण आनी मागणें आयकल्ल्या वेळार अजापा केल्लो देव सर संत भक्ता सांगता मेळोवन मागची आमची माई आमच्या खातीर विनवणी करून दी. ह्या कर्गा वेळार आमी देवाक अर्घ दिवंक आमकां बोळ दिवन दी. हर एकल्यांचेर जेजूच्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण देवाच्या उतराचे आशिर्वाद देवून येवं दी. हे मिसाचे युकरिस्ताचे बलिदानाचे आशिर्वाद तुमकां तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर आनी ह्या चॅनलाद्वारे पळोवच्या दिव्यवाणी लायव्हद्वारे पळोवच्या हर एकल्यांक तो दैवीक उजवाड फांकोवन दी. आनी ही उतरां तुमकां सुडकाडून दी. तुमच्या रक्त कणांनी शिरांनी हाडांनी कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंडाचेर सुमीचे आशिर्वाद देवून येवं दी. जेजू तूं तांकां आपोव टच ब्लेस एनॉइंट हील एंड डिलिव्हर देम. हर बियेत हांव तूं राखून व्हरो. कोरोना तसले मारेकार वायरस जेजूच्या नांवान निष्क्रीय जावं दी. आनी सर परजांचेर तुजी दया देवून येवं दी. तुजे परजेचो उगडास काड सोम्या. तुजे परजेक राखून उर सोम्या. तुजे परजेक तुज्या बळान भर सोम्या. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बावर्ताची उसारणी आमी करया. आमी सर्वां उबे रावया. एकच देवाक सतमानता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापा थावन जल्माला. देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उपसल्लो खरो देव. तो देवा थावन जल्मला ताका रोसूंक ना. बापाच्याच सैमांचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमच्या सोडवण्या पासत सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकाळ मुरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवटो आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापल्ल्या सभेक सतमानता. पदकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमचे हात जोडया. जेजून आमकां सांगलां जें कितें तुमी मागतात तें हांव तुमकां दितां. तर आतां भावार्थाची उसारणी भावार्थाची प्रार्थना आमी देवाक समर्पण मागया. पयल्या सुवातेर आमी मागया आमच्या पापा फ्रांसिसाच्या भलायके खातीर. सर कार्डिनाल धर्माध्यक्ष आदारी गवळी बाप याजक रिलिजियोस प्रोविन्शियल सुपिरियरां जनरलां सर सेमिनारीन शिकचे युवक कॉन्व्हेंटांत आसचे युवती आनीक देव आपोवणी आमकां मेळच्या खातीर सगळ्या संवसारांत क्रियात्मक जावन वावर करच्या सर तुज्या सेवकांचेर आशिर्वाद घाल. पिडेंत आसलेल्यांक तूं भलायकी दी. विशेश मापान
या तुझ्या सेवे खातीर आपयलेल्यांच्या आवय बापायचेर आशीर्वाद घाल. सगळी जनरलेटां प्रोविन्सां दिएसीसचे गवळी बाप आमचे सगळे संघ संस्थे आमचे मिसांव ताचेर तुजें बेसांव देंवन येवं दी. आमकां विरोध उलोवची उतरां विरोध पळोवचे दोळे सोम्या तूं बांदूंक शकताय. आमचे तोंड पयस गेल्लो लोक सगळो क्रिस्ताक पातयेवचे एका काळजान एका मनान एक जावं दीत. कोणाक बावार्थ पावोवंक ना तांकांय बावार्थ पावोवचे बरी नवो नवो वांटो दारां तूं उगड. ज्या गांवांत तुजे आशीर्वाद जाय सुवार्थेचे आशीर्वाद कम्युनिस्ट राष्ट्रां बावार्था फाटी येवचे खातीर माग. जेजूच्या नांवान आमी हे मागणें करतांव. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या, आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. आमी मागया सर राष्ट्रां खातीर, राष्ट्रांच्या मुखेल्यांक खातीर, आमच्या प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, MP, MLA, सर राजकीय फुडाऱ्यां खातीर, डिक्टेटर्स, रायराणीं खातीर, या कोरोना व्हायरसाच्या कश्टा वेळार ही सगळी अधिकारां आसची विशेष मापान देवाची जाणवाय जोडून दित. तांच्या काळजांत ती देवाचें बेंग घालना मनुष्यपणाचे आशीर्वाद तांकां मेळचे बरें कर. भ्रष्टाचार, दुराचार, मातांगलेपण, भयोत्पादन पयस वचों दी. ह्या संवसाराची सक्कड अधिकाऱ्यांक सगळींची जाणवाय लाबोवन दी आनी ती तांचो वांटो देवाच्या नियमा प्रमाणे त्यो बदलून दित. सगळ्या आमच्या संवसारार एनवायरमेंट क्रायसिस, ग्लोबल वॉर्मिंग जावन तूं राखोवन व्हर सोम्या. सगळो संवसार तुज्या मोगान भर सोम्या. आमी मागतां सर वैजां खातीर, नर्सां खातीर, ह्या आयिल्ल वेळार तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा. आपणाचो जिवाचो हंग सोडून काम करच्या हर एका अस्पत्रांचेर आनी आरोग्य संस्थांचेर तुजें आशीर्वाद घाल. हर एका जड्जां खातीर, लॉयरां खातीर आमी मागतां, प्रोफेसरां, टिचरां खातीर आमी मागतां. आनी अपराध्यांक परिवर्तन, निरापराध्यांक सुडकातून दी. सैनांत वावर करच्या, पुलिसांत वावर करच्या तांचे तुज्या कुटुंबाचेर न्यायनितीन जिवंक जाय जाल्यार कृपा तूं तांकां फावो कर. सर वकिलांचेर, जड्जांचेर तुजे आशीर्वाद देंवन येवं दी. अशें सर्वेस्पर बापा सगळ्या संवसारांत फुडारपण चलोवचे व्यक्ती पवित्रत्मेचे सक्तीन बरोवन दित आनी एका काळजान एका मनान माया मोगोचो बांद रुता करून दित म्हूण आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या, आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. निराश्रितां, निर्गतिका, अनाथां, विधव्यो, विधुरां, घरदारणांतलीं, आस्पत्रेंत जिवन मरणा मदें झुजचीं, ICU, MICU, NICU ताचीं आनी मरणांतीक कोरोना व्हायरस, कॅन्सर, HIV, एड्स, ब्लड कॅन्सर, डेंग्यू असले मारेकार पिडेक बाली जाल्ल्या लोकांचेर तुजी दया देंवन येवं दी. सर्वेस्पर बापा तूं तांकां गूण करूंक शकताय. तर विशेष मापान कोरोना व्हायरसाक वॅक्सिनेशन सोदून काडच्या व्यक्तींक आनी असले मेडिसीन मेळच्या खातीर तूं आशीर्वादीत कर. आमच्या भितरले विश्व खंयच्या स्थितीर आसात आमी नेणाव, कोलेस्ट्रॉल, फॅट, शुगर, BP, मारेकार व्हायरसां, मारणांतीक व्हायरसां आमकां आमच्या पोरजेक एटॅक जायनातले बरी. सगळ्या संवसारांत आसच्या 750 करोड लोकांक दया दाखय म्हूण आमी मागतांव. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. आमी मागया मोगोच्या भावा भयणीनो चोर कुटुंबां खातीर, पती पत्नी मदें समाधान, युवक युवतींचेर आशीर्वाद, एग्जाम बरोवच्यांक जाणवाई, ल्हान ल्हान नेणट्या भुरग्यांचेर देवाचे आशीर्वाद, भुरगीं नातलेल्या भुरग्यांचे देणे, काजारां प्रायजां सैरीक येनातल्या बऱ्यो सैरीक लाभच्या खातीर आनी विशेष मापान कुटुंबांची मालगाडी बेड्डराची तांचेर तुजी दया देवून येवं दी म्हण आमी मागतांव. कुटुंबा जिविताचेर येवचें कर्ग, सलिंग काम, तशेंच अबॉर्शनांत तूं राख. अनाथ आत्म्यां खातीर, पुलगतींत आसल्या आत्म्यां खातीर आमी मागतांव. कुटुंबाची मोलां राष्ट्रांनी, संवसारांनी, हर एकल्यांनी उखलून दवरूंक जाय जाल्लें बोळ गटाई आमकां पावोवन दी आनी बागेन कुटुंबाचे आशीर्वाद आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. आमी एक घडी बोर दोळे धांपून आमच्याच खासगी त्या सावां खातीर मागया. आमी सक्कड आज घरा भितर आसांव. आमच्या घरा भितर समाधान, माया मोग, आमची अर्थीक परिस्थिती आशीर्वाद जावं दी, भावार्थ घट जावं दी, मागणें जिवीत बळवून जावं दी. सर्वेस्पर असो आत्मो आमचे थंय काम करूं दी आनी अशें आमची सर त्या सावां मौनपणी देवाक समर्पण आमी मागया. सर्वेस्पर बापा गणित काकुळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाकाणी दिता. आमच्या काळजांतले अत्रेक तूं जाणा आसाय.
बापा अस्कद मनशांक बोगसून शाक तू ह्या संवसाराक जेजूक तुवें फाटयलोय. तर आज हें युकरिस्ती बलिदान आमी भेटयता आसतना आमकांच भेटोवन दिता हांव. आमचे अस्कद काय पातकां बोगसून आमकां पवित्रत्म्यान अभिशेक कर. आनी आमी जें कितें मागलां, जें कितें उसारूंक जावंक ना, त्यो सर गरजो तूं आमकां फावो कर. अशें हे यात्रेक पयणार आमकां तूं आशिर्वादीत कर. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. काकुळदारा बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. पातकान जल्मल्ल्या आमकां ताच्या अमोलीक रक्तान निर्मळ कर आनी ताच्या कश्टा वरवीं नवे जिणेच्या मार्गार चलोवंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कडे आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मनशा कुळाक काळोखांतलें भावार्थाच्या उजवाडाक पावोवच्याक तो आमच्या मदें मनीस जावन आयलो. आदवच्या पातकाक लागून आमी गुलामपणान जल्मल्या. पूण आतां जेजू सवे पवित्र स्नाना वरवीं तुजी आपणायलेलीं भुरगीं आमी जावच्याक तुवें आमकां नवो जल्म दिलाय. देखून सर्ग आनी प्रितोम तुज्या मनाक नवें गीत गायतात आनी आमी तुका वंदून सर्गीच्या सगळ्या दळबारां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Jai
तुकाचे असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी आडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. अख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पासत, पिटर पावलो आमच्या गोवळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा संवसारांत आसलेल्या सगळ्या लोकांचेर तुजी दया देवून येवं दी. तुज्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससण्याच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थाराण आमा समेस्तांक लाभच्याक थंय आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्या आनी देवाचे सदांच अवकार माये मोरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक बागेवन झुजेक, तशेंच बागेवन पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे, जाकोब, जुआंव, तोमास, जाकोब, फिलिप, बार्तेलोमेव, मातेव, सिमाव आनी थाद्देव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, क्रिस्त, कार्नेल, सिप्रियन, लॉरेस, क्रिजोगॉन, जुआंव आनी पावलो, कॉस्प आनी दामियांव ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी सुमेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मोनयारांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. ससण्याच्या क्यास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विसून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्वेस्परा पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तीस परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमीस मनशा पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक खारात. बावडतो सो गोट पर गोटुया.
आमी तुजे मुनियेरी आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो भोक्तीपणी उडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिवितसो उंडो आनी सडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुझ्या नितीवन साकरा बेलाची देणी बावर्त्यांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुझ्या ह्या जाका मेल्किसदेकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हे बलिदान तुका मानो सर पदवेदार बापा तुजो दूत हे बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरो म्हणून आमी कालतेपणी मागता अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरो सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर विशेष मापान ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसा द्वारे अंतरलेल्या आनी विविध नमणेच्या पिडेनी अंतरलेल्या सर लोकां खातीर आमी मागया बावर्तची मोरासोन ती आमचे आदी गेल्यांत आनी विसोवांत आसात तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सुखो आनी शांती मेळो आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणित काकुळटीचेर विश्वास दवरतेल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुआंव स्टेफान मातियास बार्नाबास इनास अलेक्सांद्र मार्सेलिन पेद्रो फेलिसिता पेरपेत आगाता लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनास्तासिया ह्या तुझ्या धर्मदूताच्या आणि रक्त साक्षांच्या आणि समेस्त तुझ्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताच्या उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रोसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वनने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थना आमी धीर घेवन प्रार्थुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूर वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर आंकांतांतली वाटाय शांती खातीर आमी मागया सुमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोडान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना स्वामीची शांती सदांक तुमचे सभे आसूं एकामेका शांती दियात देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव सेवंक वेता
ती म्हजेर झडती आनी ख्यास्त हाडिना जावं, पूण तुज्या काकुळटीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काढता ती. या शेळीचे झूण हाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुझे त्रयोदशे म्हाका पावना, पूण तुज्या उपरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड म्हाका आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळू. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां आज येवकारिस्त घेवचें मेळोवंक येवकारिस्त घेवंक जावंक ना, त्या खातीर दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. घरांनी खंय तुमी आसात त्या जाग्याचेर येवकारिस्त जेजू तुमच्या काळजांत आयला. विशेश मापान आमचो भावार्थ आनी आमचें मागणें जिवीत ताका मेसवोवचें बरी आसल्या वेळार तो आमकां आयकता म्हणून पवित्र सल्लो आमकां सांगता. मोगाळा सोम्या, हांव म्हज्या परजे खातीर हांव मागतां. घरांनी हें विशेश मिसाचें बलिदान आयकुवच्या ह्या भुरग्यांचेर तुजी विशेष दया देवून येवं दी. प्राचीत काळाच्या चवथ्या आयताराचें हें येवकारिस्ताचें बेसांव तांकां हर एकल्यांक लाबोवन दी. तानेल्यांत ती बुकेल्यांत तुज्या उतराक तशेंच तुका सेवंक तर आज तांच्या आत्मीक जिवितांत आत्मीकपणी ती मागता आसतना तुजें दैवीक बेसांव तांकां लाबोवन दी. तांचें आत्मीक जिवीत तूं घट कर आनी सर तांची भुरगीं मळां ह्या पयशिल्या गांवांत जीं आसात, परगांवांत आसात, शिकपा खातीर पयस पयस आसात, सर्वांक तुजें संरक्षण देवून येवं दी. आमकां तूं मात्र राखोवंक शकताय सोम्या. कशें ते एम्माउसाच्या वाटेर संतोशान भरले शीस आज आमी वर्त्या संतोशान आनंदान भरल्या, कित्याक तूं आमच्या काळजांत आयलाय तुज्या उतराद्वारे आनी ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदानाद्वारे. सोम्या, आमकां तूं आशिर्वादीत कर आनी अशें अखेर स्वास पर्यंत तुजे खातीर जिवोवचें भाग आमकां तूं फावो कर. नितळ निर्मळ मनान तुजी सेवा करूंक आनी आमकां दिल्लें मिसांव करूंक तुजें बेसांव तूं आमकां पाठय सोम्या. कुडीची मोतीची आमकां भलायकी सदांच लाभय सोम्या. आनी अशें तुका वाकणून तुजे सरशी एक दीस येवचें भागी आमकां फावो कर सोम्या. आमी सांगाता मेळोन सर्वांक गावया अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या. सर्वांक खंयच्या जाग्यार तुमी आसात हें कांतार सोबीत कांतार अर्गां तुका सोम्या. सर्वेस्परा सासणेक उजवाडाच्या देवा, ह्या संवसारांत जल्मल्ल्या सर मनशाचेर तुजो उजवाड तूं फांकयताय. तुजे कृपेच्या परजळान आमची काळजां उजवाडाय. तुजे महिमेक फावो आनी तुका मानता तेंच आमच्या मनान घाल आनी खऱ्या काळजांत तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागतांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमी विशेष देवाचे आशिर्वाद आज जोडून घेवया. काकुळदार बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कश्ट मरणांत तुमकां माया मोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा साकरी करून सुबामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक फावो. आमेन. आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां ससनाच्या मरणांतली सोडयली. आतां तो अमर जिवीत तुमकां फावो करूं. जेजू आमच्या मोगान सारको कलतो जालो. ताच्या कलतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां वांटो मेळूं. आनी सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन, ताच्या मोगान आनी ताणें दिल्ल्या भलायकेन तुमकां धाडता.